Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, we thank you for your love. We thank you for your compassion. We thank you, Lord, for your presence in this house. Thank you, Lord, for anointing our hearts, our ears, to receive your word, to receive your truth. Thank you, Holy Spirit, for making your word so very simple, practical, for us to understand. Thank you, Holy Spirit. Take complete control of this session. You think through our mind, you speak through our mouth, making this teaching simple with demonstration. Thank you, Lord, that every seed that is planted will never come back void. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray, Father. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So how are you? Praise God. भयणी साता तुम्ही सगळी कशी आसान ब्लेस्ड आशीर्वादीत कोणाक आशीर्वाद ना नाजाल्यार हात वयर काडा ब्रदर झेवियर आशीर्वाद दितलो प्रेज गॉड Praise God. Okay, let's go to Romans chapter 5 from verse 5 onwards. Romans chapter 5 from verse 5 onwards. And hope maketh not ashamed, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which will be given to us. Which has been given to us. You want someone to read in Konkani? Actually, we can't see because of the light. देवाचो मोग आमच्या भितर घातलेलो आसा आमच्या काळजान आनी आमकां पवित्र आत्म्यान भरलेली आसा अशें रोमकाराची चीट 5वो आवेसवर 5वी वोड म्हणटा प्रेज गॉड Hallelujah. So the love of God is poured in our heart, not will be poured, is poured in our heart by the Holy Spirit. देवाचो मोग आमच्या भितर पवित्र आत्म्यान घातलेलो आसा कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा मोग पवित्र आत्म्याचे फळ जावन आसा मोग बाय डिफॉल्ट जेन्ना आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसता तेन्ना मोग आमच्या भितर आसता भाव भयणांनो आमी म्हणोंक शकना आमी क्रिस्तांव क्रिस्ताचे पाटलावदार तर आमी जावन आसा देवाच्या उतरान तर आमी रावता नाल्यार आमच्या भितर देवाचो मोग बाय डिफॉल्ट आसता आमी हो अनुभव ना कित्याक आमी ताका उलो मारूंक ना हो पवित्र आत्मा आमच्या भितर आसा ताका उलो मारपाक जाय आनी सांगपाक जाय की म्हाका हो तुजो मोग अनुभवपाक जाय म्हणून प्रेज गॉड Praise God. So yesterday we saw what is eternal life. काल आमी पळयले साशनिक जिवीत कितें पळय तें What is eternal life? साशनिक जिवीत कितें जावन आसा भाव भयणांनो Eternal life means to live forever. Correct? Then what is eternal life? Eternal life is to know, and this meaning of the word know is what? It is not an intellectual knowledge, brain knowledge, or some information that we receive. This knowing is an intimacy, like how Adam knew Eve
It's speaking about an experiential knowledge that comes through relationship. भाव भयणांनो, जोआचो 17वी वोट 3री वोट अशी म्हणटा, आमच्या देवाक जेन्ना आमी जाणून घेतले तेन्ना आमकां साशणीक जिवीत मेवता. साशणीक जिवीत म्हणजे कितें भाव भयणांनो? हांव तर तुका वखना, हांव तुजेर सोत मानचोना. आनी हांव तर म्हाज्या देवाक वखना, नाल्यार हांव तेजेर सोत मानचोना. आनी जशे आदाव आपणाचे बायलेक वखली, तशीच आमचे इंटिमेट रिलेशन देवा लागीं आसपाक जाय. आमी देवा लागीं उलोवपाक जाय. जशे एक घोव एके बायले लागीं उलयता, तशें आमी देवा लागीं उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Okay, now, Jesus Christ came to this world. We saw yesterday, I'm just giving a summary of what we saw. Jesus Christ came to this world not just to forgive our sins and cancel hell, but he came to reconcile, means to restore that intimacy, that relationship that Adam lost. भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त कित्याक येयलो? जेजू क्रिस्त फक्त आमची पातकां भोगसूंक येवंक ना. जेजू क्रिस्त आमची सोर्गोत, जी सोर्गींच्या बापाय लागीं तुटलेली, ती सोर्गोत जोडपाक जेजू क्रिस्त ह्या संवसारान येयलो. आदावान चूक केली आनी देवा कडल्यान पयस जालो. जेजू क्रिस्त येयलो आनी आमकां परत बापाय लागीं बांदून घेतले. प्रेज गॉड. Praise God. Hallelujah. Now, there was separation between God and man because of sin. That separation is called death. आनी जी आमची सोर्गोत बापाय वांगडा आसली ती जेन्ना तुटली, तेन्ना भाव भयणांनो मरण येयलें. Death doesn't mean non existence, death means separation from God. God actually created man to walk in fellowship, relationship, and intimacy with God. Man is designed to be connected with God, and man is designed to walk with God. But when sin entered, there is a separation from God and man. प्रेज गॉड. भयण म्हणटा की जेन्ना पातक ह्या संवसारान येयले, तेन्ना आमी देवा कडल्यान पयस जाले. आनी जेन्ना जेजू क्रिस्त येता, तेन्ना हे बांदून घेता. हो ब्रीज जो तुटलेलो, हो ब्रीज जेजू येता आनी परत बांदता. आतां आमी ह्या ब्रिजा वयल्यान देवाक वचोन आमी देवाशीन सर्गोत जोडूंक शकता. कित्याक आमी जावन आसा आत्मो, आनी देव जावन आसा आत्मो. आमकां उलोवपाक जाय, नाल्यार आत्म्यान आमकां उलोवपाक जाय भाव भयणांनो. कित्याक जेन्ना आदावान पाप केलें, तेन्ना आमचे आत्मीक मरण जालें. कुडीन आमी मरोंक ना भाव भयणांनी, पूण आत्मीक मरण आमचें जालें. आनी हे आत्मीक मरण जाल्या पळय तेन्ना जेन्ना जेजू येयलो, तेन्ना तेणेन आमकां परत बांदली आनी हो ब्रीज तयार केलो की आमी आतां जेजूच्या फुड्यान, बापायच्या फुड्यान आमी अभिमानान वचोंक शकता. वी कॅन गो विथ प्रायड टू द फादर गॉड. प्रेज गॉड. Praise God. Okay. Now, when God created man, we see God gave his breath, that God gave his life. We don't see this when he is creating any other creature. Only when God created man, he gives his breath. That means he gives his life, he gives his spirit. That's how man becomes a living being, a human being. Man is a spirit who lives in a physical body. Now, when God created man to be connected with man in his spirit, and it is his spirit that is supposed to give direction to his life. प्रेज गॉड. जेन्ना भाव भयणांनो आमकां देवान रचले, आमकां आत्मो म्हणून रचले. सगळे जे आमी पळयता, जे देवान रचला, ते उतरान ताणें रचले. सगळे तो उलयलो आनी रचलो. आनी फक्त मनीस देवान आपणाच्या हातीन रचलो. आनी
जेन्ना मनशाक रोचलो तेन्ना आपणाचो स्वास ताणें तेज्या भितर सोडलो. स्वास सोडलो म्हणजे आपणाचो आत्मो, आपूण एक आत्मो आनी आमकां ओत्मीक केलें. आनी ह्या आत्म्यान भाव भयणांनो आमी देवा लागीं उलोवंक शकता. आनी दुसरी वाट ना देवा लागीं उलोवपाक. देव जावन असो आत्मो आनी एका आत्मोत देवा लागीं कनेक्ट जावंक शकता. प्रेज गॉड. Now, man doesn't have a spirit, man is a spirit. भयण म्हणटा आमी आत्मे, आमकां आत्मो ना, आमीच आत्मे आनी एक कुडीन आमी जियेता. एक कुडीन आमी जियेता. जायते टायम आमी चिंता की मनीस आत्मो म्हणून, पूण मनशाक देवान आत्मो कित्याक केला? कित्याक देव आत्मो आनी आमी आत्मे. आनी तेका तुका तर भासाभास करपाक जाय नाल्यार आत्म्यान, त्या आत्म्यानूच तूं भासाभास करूंक शकताय. आनी दुसरी वाट ना भाव भयणांनो. जेन्ना आदावाचो स्वयं गेलो, देवाचो स्वयं जो आहलो तेज्या भितरलो गेलो, तेजें कनेक्शन देवा लागीं तुटलें भाव भयणांनो. कनेक्ट तेका करपाक मेळना. तेका लागोन आमी आत्मे जावन आसा, एक कुडीन आमी रावता. प्रेज गॉड. Praise God. Now, man is a spirit and he possesses a soul. Now, God is connected to man in his spirit. But even though man is connected to God in the spirit, and he is connected to God and he gets this information, he gets the instruction, direction from God in the spirit, the soul is the one who's going to make the decision. भाव भयणांनो आमकां कितेंय देवा कडली जाणवाय देवाक तर आमचेशीन उलोवंक जाय. तो आमच्या मना लागीं उलयना भाव भयणांनो, तो आमच्या आत्म्या लागीं उलयता. कित्याक आमचें कनेक्शन देवा आनी देवाचें कनेक्शन आमचें आहा तें आत्म्या लागीं आहा, मना लागीं ना. पूण मन ह्या संवसारांत जेन्ना आमी चलता तेन्ना मन आमचें डायरेक्शन आमकां डायरेक्शन दिता. प्रेज गॉड. Praise God. Okay, can you put Hebrews chapter 4, verse number 12? Okay. For the word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and the spirit. Now, this scripture says, the word of God, which is alive, which is active, which is powerful, which is a double edged sword, it is the word of God that divides and shows us the difference between the soul and the spirit. Without the word of God, the soul and the spirit is very identical. A natural man cannot understand the difference between the soul and the spirit, but it is the word of God that divides and shows us that we are spirit, we possess a soul, and we live in the physical body. भाव भयणांनो देवाचें उतर हिब्रू 4 चॅप्टरान 12व्या वडीन अशें म्हणटा, देवाचें उतर जावन आसा जिवे, बळिश्ट आनी ते एक तोरसाद. आनी ही तोरसाद आमचो आत्मो आनी आमच्या मनाक डिवायड करता. आनी दुसरी वाट ना भाव भयणांनो. कित्याक देवाचें उतर जो जावन आसा जेजू, हे आमकां ह्या मनाचे आनी आत्म्याचे आमकां खरी सोजमणी दिता. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. Now, man is a spirit, he possesses a soul, and he lives in the physical body. Correct? Now, the spirit part, the moment the person's spirit leaves, we don't call that person anymore by name. For example, Mr. A has died and they are bringing the body. You won't say Mr. A is coming, you will say Mr. A's body is coming. So the name is not given to the body,
The name is given to the spirit because A is the spirit is the person. That's why for us, death means non existence. But actually, death is not non existence. According to the word of God, death is separation. Now, when the physical death takes place, the spirit is not dead. The spirit possesses the soul. The spirit has the soul. The spirit and the soul either goes to heaven or hell. That's the spirit person is the real person. And the spirit person is where God was connected to man in the spirit, and God was giving him directions. God was speaking to him, and God is connected to him in the spirit. But even though God was connected to man in the spirit, the soul is the one which has to make the decision. Now, what happened when sin entered? When man disobeyed, there is death taken place, means there was a disconnection between God and man in the spirit. प्रेस गॉड भाव भयणानो आमी जाणाव की आमी ओतमे जावन आसा आनी जेन्ना आमी ओतमे जावन आसा तेन्ना आमचे कितेंय तर आमकां देवान आमचेशीन उलोवपाक जाय नाल्यार ह्या ओतम्या लागीं उलयतलो पूण आमकां मौन दिल्लें आसा देवान आनी हें मौन आमकां आमी कसो थाराव घेवंक जाय हें मौन आमकां सांगता पूण आमचें कम्युनिकेशन देवाक तर कितें उलोवपाक जाय नाजाल्यार तो उलयतलो आमच्या ओतम्याशीन आनी हो ओतमो ह्या मौना लागीं ह्या मौनाक डायरेक्शन दिता आनी हें मौन समज तर देवाच्या उतराचेर पाळन करता नाल्यार हें मौनूय तशेंच आपणाचे आमी तशी ह्या देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी समज आमी ह्या संवसारांत तर जियेता नाजाल्यार भायल्यो वस्तू आमी घेता आनी आमच्या ओतम्याचें आमी आयकना आनी अशें जायते फावट जाता भावा भयणानो की आमी आमच्या ओतम्याचे उलो जो आसा जे मनाक आसा ते आमचे सारके आसना तेका लागून आमी पळयता आमी देवा कडल्यान पयस जाता जेन्ना आदावान ते फळ खाल्ले तेन्ना देवा कडल्यान तो सेपरेट जालो देवा कडल्यान तो पयस जालो आनी तेका लागून आमकां तो पातकाचो सैम आमच्या भितर येयलो प्रेज गॉड Praise the Lord. Now, in the Old Testament also, after man's sin, we see Holy Spirit coming upon a person. Yes or no? The Spirit of God coming upon the prophets, the Spirit of God coming upon the man of God, woman of God, and God speaking through them. We see the Holy Spirit coming upon a person. It's not just because they committed sin, the Spirit of God did not come upon them. But there is a difference between the Holy Spirit coming upon a person and Holy Spirit dwelling inside of a person. प्रेज गॉड आदल्या करारान भाव भयणानो आमी पळयला की पवित्र आत्मो प्रॉफिटांचेर येतालो आनी कोणाचे देवाच्या मनशांचेर तो येतालो आनी तेजे सर्टन ते काम दिल्ले आसताले तितक्या टायमाक तो तेजेर आसतालो पूण नव्या करारान आमी कितें पळयता भाव भयणानो नव्या करारान हो पवित्र आत्मो आमकां एक फुकट देणें देवाचें जो जेजू क्रिस्तान स्वत मानता हे देणें ताका मेवता आनी हे देणें परमनंट भाव भयणानो एकदां तुज्या भितर येयले हे आनी तुका सोडिना आनी आमी हांव सदांच जेन्ना देवाचें उतर प्रीच करता तेन्ना आंगोर दाखयता भाव भयणानो आमी जायतीं जाणांक अशी गैरसमज जाल्ली आहा की आमचो ओतमो आमच्या काळजान रावता म्हणून काळीज तो ह्या मनशाचें उलयना तो इनर मॅन म्हणून आसता आमचो भितरलो ओत्मीक मनीस ह्या ओत्मीक मनशाच्या काळजाचें उलयता भावा भयणानो आनी केन्नाय उगडास दवरा की जेन्ना पवित्र आत्म्याचें उलयता पवित्र आत्मो आमचो आमच्या बेलीन रावता तेका लागून देवाचें उतर जॉन 7:37 to 39 म्हणटा फ्रॉम द बेली शाल फ्लो द लिव्हिंग वॉटर्स प्रेज गॉड Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now, even when man committed sin
And because of sin, death entered. Death means separation, disconnection from God. Doesn't mean God completely disconnected from man. Even after man disobeyed, we see God constantly speaking to Adam, Eve, Cain, Abel. All, if you see the entire generation, God is constantly coming and speaking and revealing, teaching, and guiding them. Correct? God is not, he did not forsake mankind. In fact, God had a better plan for them. That is the plan of salvation. That's why we see God so loved this world that he sent his only son. Did he send to punish us? No. He sent his only son so that we do not perish, but to give us eternal life. Praise God God. had a plan that is eternal life. That means a life of intimacy with God. That was the plan God had even when man committed sin. प्रेस गॉड भाव भयणांनो जेन्ना आदाव आपणाचे देवा कडल्यान पयस जालो पूण देवान आदावांक सोडूंक ना भाव भयणां ना म्हणून तेजे उपरांत लोकांक देवान सोडूंक ना आनी आमचो देवाचो स्वयं आमकां सगल्यांक खबर आहा आमचो देवाचो स्वयं जावन आसा मोगाचो तो आपणा कडल्यान कोणाक पयस करचो ना नाल्यार तेंकां तेणें रोचले कित्याक पयस करपाक तेणें आमकां रोचूंक ना आमचो मोग कोत्ता आमी तेच्या कडल्यान पयस पासून गेल्या आमी विचित पुताची गजाल आमी आयकल्या भावा भयणांनो हो विचित पूत पयस वयता पूण बापूय तेका रावता आमचो सुर्गीचो बापूय तसोच आमच्या सुर्गीच्या बापायचो मोग की तो सदां तुज्या फाटल्यान येतलो तेका लागोन आमी म्हणटा वी आर द चोजन वन आमी देवाक विचूंक ना देवान आमकां विचल्या भावा भयणांनो प्रेज गॉड Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Now, God was always, his spirit always came upon a person in the old covenant to do an assignment. But God's plan was to have an eternal life, an intimate relationship. But if we see the life which we are living right now, we see, we hear, we smell, we touch, the life which we live right now is not how God originally designed man to live. God gave man his own life into man, and man is supposed to walk in the supernatural. Man is designed to hear the voice of God. That's why we see in the book of John 10, verse number 6, 7, 8, it says that we are supposed to hear the voice of God. Hearing the voice of God is not only for some people. No. God created man to hear the voice of God, to have a relationship with God and walk with God. Now, the life that we are living now is much, much inferior to the life which God has given us. When God created man, God gave man the ability to see, hear, smell, touch, understand things that man cannot understand with his physical, natural senses. When God created man, man is created in the likeness and image of God, and God is connected to man in the spirit. As I told already, even though God is connected to man in the spirit, it is the soul part that makes the decision. It's the soul part that makes the decision. In my soul is my thinking, my choosing, and my feeling. This thinking, choosing, and feeling is not in the spirit, it's in the soul. Thinking, choosing means making decision, is in my soul. The soul has the freedom to choose, but man is
is designed to see, hear, and understand things beyond the natural. So the decision that he makes is not based on the five senses, but the decision that he makes is based on his spiritual senses. प्रेज गॉड. जेन्ना आमकां देवान रचले तेन्ना आमकां देवान आत्मो म्हणून रचलो आनी ह्या आत्म्यान आमकां एक मन दिलें आनी हें मन आमच्या भाव भयणांनो एक डिसिजन घेता. निर्णय घेता. मन आमचें मन निर्णय घेता. आमचें मन आमकां कितें करूंक जाय तें सांगता आनी ताका लागून भाव भयणांनो आनी आमच्या ह्या मनान आमचे सेन्सीसूय आसा जे आमी पळयता आयकता हे सेन्सीसूय आमच्या मनान आसा. पूण हे आमकां देवान ओरिजिनल देवाचो प्लॅन हो नासलो भाव भयणांनो. देवाचो प्लॅन ओरिजिनल कितें आसलो की मनीस देवान आपणा भाशेन रचलो. जेनेसीस 1:26 म्हणटा की देवान आमकां आपणा भाशेन रचले. देवाक जाय आसले आमी सुपरनॅचरलान आमी जियेलेली. पूण जेन्ना आदांव पडटा तेन्ना हे आमचे शेणटा. पूण आमचो देव इतको बरो की तरी ते सेन्सीस आहात. ह्या सेन्सिसा प्रमाणे आमी जियोंक शकता. पूण भाव भयणांनो ह्या सेन्सिसा इतकें जियोंक उपारो ना. आमचो आत्मो आत्म्यान जे आमच्या गूण आसा ह्या आत्म्याच्या गुणा उदेशी आमी जियोवपाक जाय. ह्या आत्म्यान आमच्या देवान सगळें घातलेलें आसा. हो आत्मो आमचो इम्पॉर्टंट देवाक कनेक्ट करपाक आनी ह्या संवसारान जियोवपाक ही डिसिजनां आमचो मन घेता. पूण आत्म्यान आमच्या तितके गूण आसा हे इन्फॉर्मेशन तुज्या मनाक दिवपाक. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Can any three of you come? Any three of you? I think you can use that camera instead this you can put here. Any three? Nobody wants to come. Thank you. Two more. Come, Komal. Yeah, come. Just stand there so that you understand. One more. Yeah, come. Come fast. You can put the camera here so that you can shift and put only that. Remove this. Yeah. Praise God. Okay. For you to understand, okay? Spirit, soul, body. हो जावन आसा आत्मो, हो जावन आसा मन आनी ती जावन आसा कूड. Now, when God created man in his likeness and image. It's not speaking about the body, he's speaking about the spirit. जेन्ना आमकां देवान रचले नाल्यार आमकां आत्म्यान रचले आनी आत्म्यान रचले म्हणजे तो कुडीचे उलयना ह्या आत्म्याचे उलयता. जेजू जावन देव जावन आसा आत्मो आनी आमी जावन आसा आत्मे. प्रेज गॉड. The spirit part is where God is connected, and that's why the Bible says true worshippers worship him in spirit and truth. So it's the spirit part where God is connected to us, but usually we think God is above and we think he has to come down. Now, yes, because of sin, there was disconnection. That's why there might be many scriptures in the Old Covenant that says, God to send his spirit. But now, because we are born again, we are new creatures, and now we are again connected with God. The Spirit of God is not above, he's inside. Praise God. He is in heaven, but he is also living on the inside of us. Praise God. जेन्ना देवान आमकां रोचले भाव भयणांनो वो आत्मो देवा लागीं उलोवंक शकता. देवा बारी आनी उलोवपाक तुका आनीक दुसरी ना. हे एक वायफाय कहो कनेक्ट करतलोय ना जाल्यार ह्याच वायफायान तूं देवाक कनेक्ट करूंक शकता. आनी ताका लागून भाव भयणांनो आदल्या करारान आमी पळयताले वयर पळयताले आनी म्हणटाले देव वयर आसा. देव वयर आसा.
बाप आनी पूत आपणाची बसका घेतलेली आसा, पूण आपणाचो आत्मो भाव भयणांनो तेणेन आमच्या भितर घातलेलो आसा. आनी जायते टायम आमी नकोत आनी आमी मागोत आसता, पूण उलो आमी ह्या पवित्र आत्म्यांक आमी मारिना. हो पवित्र आत्मो आमच्या भितर देव. आनी इतको चड पयस ना भावा भयणांनो, तो 2 वेती इतको लागीं देव आहा, पूण ताका आमी उलो मारिना. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. Now, this soul is what is going to make the decision. The soul is what going to make the choosing, the feeling, the thinking is in the soul. But God is connected to us in the spirit. Now, man was designed to be governed by his spirit man. Even though man is living in the physical body, even though man is seeing with his eyes the physical things, he's hearing with his ears physical things, he's understanding things with this physical mind. Okay? Man is not designed to be governed or dictated by what he could see, hear, or smell, because man is designed to know things beyond what he could see through the Spirit of God. Did I confuse you? Are you understanding? We are not designed to be governed by, now I can see with my eyes something, but there is something beyond I could see where the Holy Spirit in me reveals to me. Are you understanding? So, man, even though he's living in the physical world, even though he has his physical senses, God has designed him superior to the physical, where man could see, hear, smell, sense, understand things beyond what his physical senses is giving information to the soul. So the soul is getting information from the spirit, and the soul is also getting information from the senses. But is this soul going to make decision based on what he can see, hear, smell, touch, or based on the spirit? Are you understanding now? Yes. प्रेज गॉड. आता सिस्टर कोरीन जी आसा, मोदे आसा, Not Corinne, soul. या सोल. सो ती आता आमी एक कंप्युटर आमी पळयता एक प्रोसेसिंग युनिट आसा. वो एक प्रोसेसिंग युनिट आमकां घराचेर अधिकार आसा, पूण हे आमी घराचे बाबतीन आमी सोंसमता, पूण कुडीचे बाबतीन भाव भयणांनो आमी हे सोंसमना. आमी कितें चिंता, जे घरान आमी रावता तें घर आमकां चलयतले. कूड आमकां चलयता ह्या संवसारान. कुडाक कितें जाता पळय तें आमी ह्या संवसारान उलयतात. आतां तूं चिंत, तुजें घर तुजी डिसिजनां तर घेतलेले जाल्यार कशें जातलें? एक घर तुका डिसिजन घेवंक शकना भाव भयणांनो. तें जावन आसा घर. त्या घरान आमची कूड ती. ही कूड आतां आमकां डिसिजनां घेता, पूण तेचें काम तें न्हू. काम जावन आसा ह्या मोनाचें, जो देवान रचला. 1 minute. This audio is on, no? Yeah. Because if you remove the audio, will go. Okay. Thank you. Yeah. एक मोनांक देवान रचला एक प्रोसेसिंग युनिट, तेजीशिनूय उलोवपाक आनी हेजीशिनूय उलोवपाक. आनी हांगर जे देवा कडल्यान जे कितें आमकां इन्फॉर्मेशन येता, हे आत्म्यान सान ते आमच्या मोनांक वयता आनी मोन मागीर कुडी लागीं उलयता. पूण ह्या संवसारान जेन्ना आमी जियेता भाव भयणांनो, तेन्ना कूड आमची सुबेज उलयता. आनी हे कूड उलयता ती हे मोन आयकता आनी आत्म्याचे मागीर आमी आयकना. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. Now, when man, the soul, got an instruction from God,
That is what? That from his spirit, that is, God gave man instruction, do not eat the fruit of knowledge of good and evil. Now, this soul is the one who has to make the decision. Now, what did man do? Instead of believing what the Spirit of God has told him, what he did? He believed what the senses said, what he saw, he heard, he believed, and he disobeyed. Correct? Yes or no? Now, his decision was based on what God said, or decision was based on what the senses said. Praise the Lord. Now, the Bible says, speaks about two people. One is a carnal man, and the other one is a spiritual man. आता हे कोणा कडल्यान येयले? हे कुडी कडल्यान येयले. आदावाशीन चॉयस आसलो कुडीचे आयकपाक नाजाल्यार आत्म्याचे आयकपाक. पूण आदावान कितें केलें? बरें दिसता आनी आपणाचे बायलेक दुखोवंक नाका म्हणून ताणें कितें केलें? तें फळ खाल्लें. पूण ओरिजिनल प्लॅन देवाचो कितें? की हेणेन हेचें आयकपाक जाय. आत्म्यान मनाक इन्फॉर्मेशन दिला, मनान तेचें आयकपाक जाय. आतां आत्म्यान हुकूम दिल्लो देवान की हें फळ खायना काय, आनी हें इन्फॉर्मेशन मनाक दिलें. पूण मनान कितें केलें? कुडीन सांगलेलें पळय तें केलें. आमी घरा कडेन वचोन विचारता आमच्या घराक, आयज आमी कितें करुया? तूं कोणें विचारला आपणाच्या घराक? समज तूं घरान रावताय खंयच्या, तूं केन्ना घराक वचोन विचारताय आयज आमी कितें करुया म्हणून? ना भाव भयणानो, आमी विचारिना. पूण जेन्ना आमी ह्या संवसारान जियेता तेन्ना आमी आमच्या सेन्सिसा प्रमाणे जियेता. देवाचो ओरिजिनल प्लॅन तो न्हू. देवाचो ओरिजिनल प्लॅना प्रमाणे आमी जियेना, तेका लागून आमी हाला पडटा. भयण म्हणटा देवाचो ओरिजिनल प्लॅन हो की देवान हे भयणीक आत्म्याक हुकूम दिलो देवाचें फळ खायना काय. आत्म्यान काडलें आनी मनाक सांगलें. पूण मनान तेचें बरें दिसता म्हणून तेचें आयकलें आनी तें खाल्लें. तेका लागून आमी सकयल पडलीं. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Okay, now when man disobeyed, I'll talk about the spiritual and carnal man. Before that, I'll explain something and then I'll go to that. Now, man who was designed to be led by the Spirit of God, led by the Spirit of God. Now, because of sin, because of disobedience, he is disconnected from God in the Spirit, means Holy Spirit, God's Spirit, is not going to dwell in his spirit anymore, but man, God is still with man. God is still, the Holy Spirit still comes upon a man. Holy Spirit is still with the man, still speaking to the man, still leading the man. That's what we see in the Old Covenant. Yes or no? But the indwelling presence of Holy Spirit is no more. The indwelling presence of the Holy Spirit is no more. Holy Spirit cannot dwell in a person because of sin. That's why yesterday we saw, what did God do on the cross? He was reconciling us back to him. How? Through Jesus Christ. By paying the price, Jesus took the consequences of disobedience, the sin. Jesus was made sin. Praise the Lord. Hallelujah. So man has committed sin, and because man has committed sin, the consequences of sin is punishment. The consequences of sin is death.
Now, because man has committed sin, the law of sin and death has got activated. Now, what has come into this world? Sickness has come, sin has come, poverty has come, curse has come, evil has come, accident has come. All these has come as a consequences of disobedience, because of sin, because of death. Death is not when man, Adam died and went into, no, 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 no. The physical death was the God did not create man's physical body to die. God did not create this man's physical body with any flaw. When God created man 100% perfect, where this body will never face what? Death. But because of sin and because of disconnection from God, what happened? Death entered. Because of the death in the spirit, the body also, as a consequences, began to die, began to get old, began to get sick. So sickness, becoming old, is the consequences of what? Death. Death was the consequences of sin, and because of death, what happened? The body also began to experience sickness and death. But that was not original plan God had for us. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो भयण अशें म्हणटा, जेन्ना देवान आमकां रचलेली तेन्ना देवाचो आत्मो आमच्या भितर आसलो. आमचो आत्मो आनी देवाचोय आत्मो आमच्या भितर आसलो. पूण जेन्ना पातोक येता तेन्ना कितें जाता, हो आत्मो पातकान रावंक शकना. देवाचो आत्मो जंय पातोक आहा थंय रावंक शकना म्हणून हो आत्मो सोडटा. ताका लागून आमी देवाचें उतर म्हणटा आत्मीक मरण जालें. आत्मो आमकां सोडून गेलो. पातोक म्हणजे कितें भावा भयणांनो? पातोक एक झाड आमी पळयता हांगर, तेजेर क्रिपर आहा. ह्या झाड आमी हांगर भायर अशें तुमी हे सायडीन तर लेफ्टाक पळयशात, म्हाज्या लेफ्टाक, तुमच्या रायटाक ह्या झाडाचेर एक क्रिपर आहा. पातोक म्हणजे एक क्रिपर कहो. तुज्या आंगाक तो करप्शन घालता, तुजें आंग तो मोडून उडयता. पातोक तुका तुटोन उडयता भावा भयणांनो. आनी ताका लागून आमी देवाचो ओरिजिनल केन्नाच प्लॅन नासलो आमी मरपाक जाय म्हणून. देवाचो ओरिजिनल प्लॅन आसलो की आमी सासणांक जियोवपाचें. देवान मरण प्लॅन करूंक नासलें. ताका लागून देवान त्या झाडाक, खंयच्या झाडाची गजाल सांगली? 2 झाडां आसलीं आनी दुसरें झाड जावन आसलें द ट्री ऑफ लायफ. देवान तेजेर हुकूम घालूंक ना, कित्याक देवाचो ओरिजिनल प्लॅन आसलो तो सासणांक जियोवपाक. पूण जेन्ना पातोक येयलें, पातकान तर मनीस जियेत रावलो, नाजाल्यार मागीर वाडत वयतलें हें दुयेंस, आनी ताका लागून मागीर आमकां एक सोरवंडार जावं पडलें. ताका लागून भावा भयणांनो, हे पातोक जावन आसा ह्या क्रिपरा भाशेन, आनी मागीर ते आमचें आंग तोडून उडयता. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Sorry for making you stand for a long time. Okay, right? Yes, okay. I'm not going to send you now. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. This is the basic, this is the foundation. It shouldn't be a head knowledge, it should be an experiential knowledge. If you understand this, you will not walk in this world as a natural person. You will be walking in this world supernatural, where seeing supernatural will be natural. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. भयण म्हणटा ही सुजमणी तुका तर मेवली. देवान आत्मो कित्याक रचलो? देवान मन कित्याक रचलें? आनी देवान कूड कित्याक रचली? पयलो देवान आत्मो, हो आत्मो देवा लागीं उलयतलो. देवान एक आमकां मन दिलां. हें मन आमचे सगळे डिसिजनां घेता. आनी कूड दिल्या आमकां हे कुडीन रावपाक. आत्म्यांक एक कूड जावं रावपाक म्हणून ही कूड दिल्या. हे कुडीचें काम इतकेंच आसलें की हे आत्मो आनी मन तेज्या भितर रावपाक. हो ओरिजिनल प्लॅन देवाचो. भाव भयणांनो, हो गूट तर तुमी सजमशात, नाल्यार
नॉर्मल क्रिस्तांवां कशी रावची ना. आमी नॉर्मल क्रिस्तांवां जाल्यान भाव भयणानो, आनी आमी चिंता आमी नॉर्मलूच म्हणून, आनी मार खायत हांव. येयल्ल्या दिसा मार खाता, हें दुखता आनी तें दुखता. कित्याक तुका दुखता? कित्याक ह्या ओतम्याचेर तुका शिकोण मेळना. ह्या ओतम्यान जियोवपाक तूं लागलोय तेन्ना तूं सुपरनॅचरल बाय डिफॉल्ट पळयता. प्रेज गॉड. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. भाव भयणानो, एक रिक्वेस्ट, आनी हांव सदांच हो रिक्वेस्ट करता, रागार जायनाका. कालूय ब्रदरान सांगला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया म्हटलें म्हणटकच अशें नेटान म्हणा. देवाचें उतर ज्या जाग्याचेर उलयता थंयसर देंवसार आसता ती बी काडपाक. जेन्ना देवाक आर्गां दितले तो हांगल्लो पवतलो. आनी तूं तर आर्गां देवाक दिनाय नाजाल्यार तो तुज्या भितर बी घातल्या ती काडून घेवन वयतलो. ताका लागून भाव भयणानो, तुमी सिस्टरीक प्रेज द लॉर्ड म्हणना, सिस्टर लॉर्ड न्हू, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा देवाक तूं महिमा दिता. आनी महिमा देवाक दिताय जाल्यार प्रेज द लॉर्ड म्हणून दिवं जावची ना. नेटान दिवपाक जाय भाव भयणानो. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Now, as I said, because of disobedience, man committed sin. Disobedience is sin. And because of sin, death entered. The law of sin and death got activated. Understood, right? The law of sin and death got activated. Now, man is designed, even though man is living in the physical world, man is led by God's Spirit. Man has the ability to see things, understand things beyond the natural, beyond the physical. But because of death, because now man is disconnected, man is not knowing God anymore in the spirit. Even God, he is now coming to know through his senses. Are you understanding? The disciples, when they were with Jesus, they know Jesus they saw Jesus, they heard with the physical ears, they touched him. They know Jesus only through the senses. But what did Jesus say? It is for your benefit. If I go, I will send you the Holy Spirit, who's now not going to be with you in the senses, because your human physical senses, because Jesus was in the flesh. So man knew Jesus through his flesh. He could see him, he could touch. The disciples could see Jesus, touch Jesus, but they never knew God, because nobody can know God in their senses by seeing, touching, and smelling, because the true worshippers worship him in the spirit and truth. That's why Jesus said, when I go, I will send you the Holy Spirit, who's going to dwell in you, not going to come upon you or not going to be with you, but he is going to dwell in you forever. Once he comes, he will never leave you. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाव भयणानो, जेन्ना आमी आतां सिस्टरीन सांगला तें पळयलां की देवाचो ओरिजिनल प्लॅन कितें आसलो. आमी ओतम्यान रावपाचो देवाचो ओरिजिनल प्लॅन. आनी आमी आयकलां की आमकां दोळे आसा, आमकां कान आसा, पूण तुमी आयकलां की तुमच्या ओतमीक दोळे आसा म्हणून, तुका ओतमीक मन आसा म्हणून. हें आयकलां भाव भयणानो? कितक्या जाणांनी आयकलां आमकां ओतमीक दोळे आसा आनी ओतमीक कान आसा आनी ओतमीक मन आसा. आमी म्हणटा न्हू जायते टायम, म्हाका जेजू क्रिस्ताचें मन आसा म्हणटा न्हू भाव भयणानो. पूण आमी हे खंयच्या मनाचें उलयता? ह्या ओतम्यान जें आमकां मन आसा, ह्या ओतम्यांक तुज्या कान आसा, ह्या ओतम्यांक तुज्या दोळे आसा, ह्या ओतम्यान हो संवसार पळोवंक जाय भाव भयणानो, आमच्या फिजिकल दोळ्यांनी न्हू. आनी जेन्ना आमी हे फिजिकल दोळ्यांनी पळयता, शिसूय तशेंच करताले. देवाचे शीस जेजू बारी भोंवताले, मिलाग्री तेणी पळयल्यो.
पूण सुबेज जोबरशे तेणी सोत मानूंक ना भाव भयणानो. आनी हांव एका प्रिचराचे टिचींग आयकतालो. तो म्हणटालो दे वर डम डिसायपल्स. डम म्हणजे कितें दिसता पळय तेजेरूच सोत मानताले. फिजिकल, ओन्ली ऑन द फिजिकल. ताका लागून आमी डम डिसायपल्स जावपाक हांगर येवंक ना. आमी तो हांगर येयला नाल्यार जेजूचें उतर आयकपाक. आनी जेजूचें उतर अशें म्हणटा, सिस्टरीन सांगलें जॉन 16:7 अशें म्हणटा, तुज्या फायद्याक, कोणाच्या? आमच्या फायद्याक जेजू आपणाच्या बापाय लागीं वयता आनी आमच्या भितर पवित्र आत्मा धाडटा. आनी हो पवित्र आत्मा धाडटा तो सोडपाक न्हू भावा भयणानू. तो तुजो बेस्ट फ्रेंड जावन आसा. तो तुज्या वांगडा सदांच रावतलो. ह्या संवसाराचे फ्रेंड तुका सोडून वयतले, पूण पवित्र आत्मा तुका सोडपाचो ना भावा भयणानू. पवित्र आत्मा तुज्या भितरूच रावतलो. Thank you, Jesus. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Now, man committed sin, and because of that, death got activated. Now, man is controlled by his emotions. Man is controlled by his emotions, by his feelings. Now, is emotions good or bad? Is emotions good or bad? Emotions are good or bad? She's saying bad. No, why they are saying good? Good or bad? Some are saying good, some are saying bad. इमोशन, भावना. भयणी सत्ता, भावना बरी काय वायट? भाव भयणांनी भावना आमकां जी येता ती बरी काय वायट? भयणी सत्ता. वय म्हणून सांगा नाल्यार ना म्हणून सांगा. मदली वाट धरी नाका, In आमकां Konkani, nobody कळचें is ना. saying good or bad. Good? बरी का वायट? Emotions are good. All those who are saying emotions are good, raise your hand. Okay, all those who are saying emotions are bad, raise your hand. What about others? They are Don't taking know. the middle path. Praise God. Praise See, God. God created emotions. Devil did not create. What God created is always good. Emotions are good, but emotions and feelings is supposed to dictate me. They are not supposed to lead me. But most of our decision, the soul is the one who makes decision, right? Most of the decision I make is based on my emotion or based on the word of God. Who said word of God? प्रेज गॉड. भयण म्हणटा आमी जेन्ना आमचो कूड आसता, हे कुडीक इमोशन आहा, भावना आसा, आनी ह्या भावना प्रमाणे आमी जियेता काय हो आमचो प्रोसेसिंग युनिट जो मदें आसा, आनी ह्या ओतम्या कडल्यानूय ताका इन्फॉर्मेशन मेवता, कुडी कडल्यानूय ताका इन्फॉर्मेशन मेवता. खंयचें आयकोन आमी जियेता, खंयचो आमचेर सुबेज दबाव घालता, खंयचे आमी चडशीं जाणां मेजॉरिटी आमी भावनाचे आमी आयकता जी ते सायडींतल्यान कुडी कडल्यान येता पळय ती. कुडी कडल्यान जी भावना येता पळय तेचेर आयकता. कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयता, कान्यांनी आयकता, ते आमी करता. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Can you put 2 Corinthians 5:17? 2 Corinthians 5:17. Now see this. If any man be in Christ. Now, did Jesus say, I have come to give you life in abundance? Did Jesus say that? Jesus said he has come to give life because we all are dead. He's speaking about the death means the separation. Jesus has come to give us life means what life? Eternal life. What is eternal life? It is a restoration of relationship. Eternal life is to know him
intimately. So we are dead means what? We are disconnected from God, and now Jesus has come to give us eternal life. How does a person receive eternal life? We saw yesterday by believing. Correct? Now, when a person, when the soul, again, the soul is the one who makes the decision. When the person hears the gospel preached, what Jesus did for us on the cross, and when he makes a decision to accept Jesus Christ as his Lord, God, and Savior, instantly he gets born again. Just like how we are born from our mother's womb, now we are born again from the Father's womb. Now, when we are born again, our spirit, which was corrupted, our spirit, which had sin, the spirit, which was disconnected from God, is instantly recreated. And it is reborn from above. That's why the scripture says, therefore, if any man be in Christ, he will become a new creature. He instantly becomes a new creature. He is a new creature. This spirit is no longer the same old spirit which was disconnected from God. The sin nature is completely destroyed, and the new nature, that's God's nature, is put in man. And now God himself is dwelling in man, and God's spirit and man's spirit has become one spirit. That's why the scripture says, if anyone is in Christ, he's not going to become a new creature. He's instantly a new creature. All things are not going to pass away. All things are completely passed away. Behold, all things, not some things, all things in the spirit has become new. What Adam lost because of sin, now we receive that eternal life because of what Jesus has done for us on the cross. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. आता आम्ही वो 2 कोरिंथकारांचो 5-20 17 वड अशी म्हणटा की कोण जेजू क्रिस्तान आसा. जेजू क्रिस्तान आसा म्हणजे कितें? पहिले हे जाणा जावपाक जाय आमी जेजू क्रिस्तान कशे आसूंक शकता. जेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो आनी आमी मानून घेता की तो आमच्या खातीर मेलो आनी आमी तेच्या कुडीन आमी मेले. आमी कशे मरता हांव तेजे कुडीन भावा भयणांनो, कित्याक पातोक म्हाजे आसले, दुयेंस म्हाजे आसले, शिराब म्हाजे आसले, गरीबसाण म्हाजी आसली, सगळे आमचे तेजे कुडीन घातले. जेन्ना तेजे कुडीन घातले म्हणून आमी सोत मानता आनी आमी जेजू बारी ह्या खुर्सार जेन्ना तो मरता तेन्ना आमी मरता. जेन्ना तेका पुरलो तेन्ना आमकांय पुरले म्हणून आमी मानता. आनी जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जालो तेन्ना आमी पुनर्जीवन जाले म्हणून आमी मानता. तेन्ना आमी जेजू क्रिस्तान आमी आसा. आनी जेन्ना तूं जेजू क्रिस्तान आसाय म्हणजे जेजू क्रिस्त तुज्या भितर येयल्या उपरांत कितें जाता? तूं एक नवी रचना. आतां ही कूड तशीच आसा. ही कूड मरोंक नासली. हे पोन्नी कुडीक देव नवी करता भावा भयणांनो. ही कूड पोन्नी आसली. हे कुडीचो प्रॉब्लेम काय ना. ही कूड तशीच आसा. नाल्यार तुमी चिंतशात हांवें मातयेन वचपाक जाय आनी हांव मरपाक जाय. ना, ही कूड थंयच आहा. चेंजीस जाले ते आत्म्यान. प्रोसेस जो जेजून केलो तो आत्म्यान केलो. कित्याक आमी काय जेजू बारी मरोन वचोंक ना भितर, पूण आत्मीक मरण आमचें जेजून जालें. आनी जेन्ना आत्मीक मरण आमचें जेजून जालें, आत्मीक मरण आमकां आमी पुरल्या, आत्मीक आमी पुनर्जीवन जाल्या, तेन्ना हो आत्मो आसा तो नवो जाता.
जो पातकाचो सोयम आहलो तो पातकाचो सोयम तुजो गेलो आणि जेजूचो सोयम तुज्या भितर परमनंट येवन रावता. आणि जेन्ना हो सोयम भाव भयणांनो जेन्ना येता तेन्ना तुका जेजू एक पवित्र आत्मो दिता आणि ह्या पवित्र आत्म्यान तुका बांदता. एफिस्करांची चीट एक चॅप्टर 1 वर्स 13 अशें म्हणटा, यू आर सिल्ड विथ द होली स्पिरीट. तुका आनीक वाट धरूंक ना, देंवसाराक आनी वाट धरूंक ना. पवित्र आत्म्यान ताका ऑलरेडी बांदलो. नव्या कराराची हे सारकें एक ब्युटिफूल ही देवान जेजू क्रिस्तान आमकां केला. आमचो सोयमूच दिलो ना आमकां परत, पूण पवित्र आत्मो दिलो हो संवसार चलपाक भाव भयणांनो. आनी जो कोण ह्या पवित्र आत्म्यान ह्या संवसार चलता तो केन्नाच खाला पडचो ना, आनी पडलोय ना जाल्यार ताका पोत्तून उठोवपाक हो तुजो फ्रेंड तुज्या भायर आसतलो. Praise the Lord. Hallelujah. Now, Jesus has come to give what? Eternal life. A life of intimacy, a life of relationship, walking with Him. It's eternal life is not life after death. Eternal life is a intimate life with Jesus right now in this planet Earth. That is eternal life. Now, the day a person accepts Jesus Christ as his Lord, God, and Savior, that very moment, his spirit is born again, his spirit is recreated, his spirit is connected with God's spirit. He becomes a brand new person. And now, what man has lost is restored to man. So now this soul no need to depend on the senses, which is inferior, because now he has God's spirit, and now this soul can make decision. Not now he has the ability to make decision beyond what he could see, hear, smell, taste, or understand with his human senses. Now he can live a superior life, and now man is qualified to live that eternal life, experiencing heaven and earth, walking with God, hearing His voice, understanding supernatural things. That's what has happened when a person is born again. Now, when a person is born again, the scripture says, but he that is joined unto God, 1 Corinthians 6:17, 1 Corinthians 6:17. But he that is joined unto the Lord is one spirit. That means just like how in a marriage you say two people, the husband and wife are not two, one. In the same way, when I'm born again, God's spirit and my spirit, we are not two spirits in me. No, 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 no. God's Praise God. spirit and my spirit has become one. We are one, and that's what is eternal life. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, आतां भयणीन कितें सांगलें हे इतके तो तुका सजमले नाल्यार हे क्रिस्तांव जिवीत तुका जेवपाक खूब सोंपें जाता. हे आतां भयणीन कितें सांगलें पळय तें. हे भयणीन सांगलें आतां दोन आत्मे ना. कित्याक आमी चिंताव जेन्ना हो जेजून हांगोर सगळें बरेपण घातलें परत, हो आत्मो परफेक्ट केलो. एज जीसस इज सो आर वी इन दीस वर्ल्ड. जातिली न्हू, जालीन. जेजू आसा तशी आमी ह्या संवसारान. 1 John 4:17 म्हणटा, एज जीसस इज सो आर वी इन दीस वर्ल्ड. जेजू भाशेन आमी जावन आसा. कित्याक जेजू भाशेन? कित्याक त्याचो आत्मो आनी म्हाजो आत्मो एक जाल्लो आसा भाव भयणान. एक म्हणचे जशें एक घोव आनी बायल एकामेकाक जॉयंट जाता तेन्ना देवाचें उतर म्हणटा की ती दोगां न्हू, ती एक जावन आसा. जेन्ना पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाता तेन्ना आमी एक आत्मे आसा आतां. तेका लागोन हे आतां आमचें मन आसा, ह्या मनाक पदवी आनीक वाडली. आनी हें मन आतां जायते हे कुडीचे खूब उणें आयकतलो, पूण म्हाका तो सुजमणीत मेळोंक ना. म्हाका सुजमणी मेळोंक ना. जेन्ना पवित्र आत्मो म्हाज्या भितर येयलो तेन्ना हांगोर कितें जालें? नाजाल्यार हांव आजुनूय तेज्यात आयकतलो.
तेका लागून नोवींग गॉड इज इटर्नल लायफ. जेन्ना तूं तुज्या देवाक ओळखतलोय तेन्ना तुका साश्णीक जिवीत मेवतलें. जेन्ना तुज्या भितर कितें चेंजीस जाता ते तुका कळल्या उपरांत तुजें साश्णीक जिवीत जातलें. देवाचें उतर सजमोन घेवपाक तुका देवान पवित्र आत्मो दिला भाव भयणां. देवाचें उतर तुका सजमोवपाक हो पवित्र आत्मो दिला. आतां तुजी सुपर मायंड जाल्या बिकॉज यू हॅव द मायंड ऑफ क्रायस्ट. देवाचें मन आसा हो स्वर्ग आनी संवसार रोचला पळय तेजें मन तुमकां सगल्यांक देवान ह्या पवित्र आत्म्यान दिल्लें आसा. आमी नकळत भाव भयणांनो पवित्र आत्मो कितें घेवन येता पळय तें. पवित्र आत्म्याचेर आमी रावनात. पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारिनात. आनी हो पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाल्लो आसा. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तुका सर्गीच्या बापा म्हणून उलो मारूंक जाय नाल्यार हो पवित्र आत्मो तुका हुस्कायतलो. तूं तर जेजू म्हणटाय नाल्यार हो पवित्र आत्मो तुका हुस्कायता भाव भयणांनो. कित्याक तुजो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाल्लो आसा. प्रेज गॉड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Can you put Hebrews 1 verse 1 in AMP or AMPC? Hebrews 1:1. Hallelujah. AMPC. Okay. God having spoken to the fathers long ago. Fathers means ancestors, that is Abraham, Isaac, Jacob, those who before we were born again, before those who were born before the death and resurrection of Jesus. So how did God spoke? God having spoken to the fathers long ago in the voices and writings of the prophets in many separate revelations. Correct? So in the old covenant, God was not dwelling or not united with man as one spirit. Because of sin, there was disconnection. So God was not united with man in one spirit. So now man is governed by his senses. So God has to speak to a man through prophets. Thus says the Lord. Yes or no? They have to come and give the word. The prophets would come and give the word. But the good news is, the prophets in many separate revelation, each of which set forth a portion of the truth and in many ways then has in these last days spoken with finality to us in the person of one. Now he's not going to talk to you through prophets, but now God is speaking to us through one person. Who's that? Who is his character and nature, his son, namely Jesus, whom he appointed head and lawful owner of all things, through whom also he created the universe, that is the universe as a space time matter continuum. That means once upon a time, God spoke through a prophet, through somebody outside, because man was not connected to God in the spirit, so he did not have an inward witness. But now, because God and man is connected, Christ and man has become one spirit, Christ is dwelling inside of man, and now God is speaking through us through Christ who's in us. That's why now we don't need anybody from outside to come and speak to you. That's why Jesus said, my sheep hears my voice. There is not one person here who's born again. If you're born again, Holy Spirit who's dwelling inside of you is constantly, continuously communicating to you and witnessing you in your spirit. Even, I'm not saying that God will not speak through a man. I'm not saying that. Don't misunderstand. But God will never speak through anybody
before he is speaking to you in your spirit. He might send somebody to confirm what he has spoken, and that too through his written word of God. But before that, God is speaking to you, witnessing in you. Hallelujah. Are you understanding? Do you have to go and ask somebody, did God give you any message? And if somebody gives you a message that is foreign for you, God will not. God will confirm. If it is very new, I never knew. No, it won't be I never knew. It will be yes, I know God spoke. And when God speaks, he always speaks aligned with his word. He will never speak contradicting to his written word. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, आदल्या Jesus. कोरारान भाव भयणांनो आमी पळयता की जेन्ना देवाक कितें सांगोंक जाय आसलें, कित्याक आत्म्यान आमी देवा कडल्यान पयस जाल्ले. आतां देवाक कितें सांगोंक जाय आसलें, नाजाल्यार आमचे आदले बापूय जे ओल्ड टेस्टमनाचे आहा, मोजेस, एब्राहम, हे आमकां सांगताले देवाचें उतर. प्रॉफिट्स येयले, ते आमकां देवाचें उतर सांगताले आनी देवाची मांडणी आमकां कळयताले. नव्या कोरारान आतां गरज ना. नव्या कोरारान म्हणजे भयण म्हणटा की देवाचें उतर परगट करपी आसतले अशें न्हू. देवाचें उतर कोण तरी परगट करतलो, पूण तेज्याहून तुका जाणवाय दिवपी तुज्या भितर पवित्र आत्मा आसा. वो पवित्र आत्मा तुजेशीन पयलो उलयतलो. ही इज द स्पिरीट ऑफ रेवलेशन. ही इज द स्पिरीट ऑफ ट्रूथ. देवाच्या उतराची सोजमणी तुका तो दितलो. भाव भयणांनो, तूं उलो मार पवित्र आत्म्याक आनी म्हूण म्हाका देवाचें उतर सोजमना, तूं म्हाका सोजमय. आनी म्हाजी टेस्टमनी अशी भाव भयणांनो, हांव जोबर शिकलेलो ना, म्हाका व्हडलें शिक्षण ना, पूण पिटराकूय शिक्षण नासलें, पेद्रू जो आहलो तेकाय शिक्षण नासलें, पूण तेणें तो देवाचें उतर परगटलें. म्हाजेशीन कित्याक जावचें ना? म्हाजेशीन कित्याक जावचें ना? कित्याक म्हाज्या भितर आतां पवित्र आत्मो जियेता आनी हांव उलयना, म्हाज्या भितरलो पवित्र आत्मो भायर उलयता. Hallelujah. तेका लागून भाव भयणांनो, आमी आदल्या कोराराची क्रिस्तांवां न्हू. आदलो कोरार आमकां जेजू क्रिस्ताक दाखयतालो, जेजू क्रिस्ता कडेन आमकां हाडटालो. आमी नव्या कोराराची क्रिस्तांवां आनी नव्या कोराराच्या क्रिस्तांवांक पवित्र आत्मो देवान दिल्लो आसा आनी ह्या पवित्र आत्म्याक उलो मारपाची गरज आसा. कित्याक तो आमच्या भितर देव. जेजू क्रिस्त आमच्या भितर जियेता म्हणजे तेजो आत्मो आमच्या भितर जियेता. आनी हो आत्मो भाव भयणांनो तुका सोत पळय तें सांगता. आत्मो ह्यो फोटी उलयना, ह्यो संवसाराच्यो गजाली उलयना. देवाची गजाल तुका हो आत्मो सांगता. आमची गजाल आमच्या मनान कितें आहा तें आमच्या आत्म्याक खबर आहा. देवाच्या मनान कितें चलता तें पवित्र आत्म्याक खबर आहा आनी तें तो तुका सांगपाक एकल्याक येयला भाव भयणां. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Now, in case if I am experiencing sickness, Ruby, worry, fear, depression, anxiety, loneliness, sorrow, is this consequences of life or death? Death. Why is that? Even though now I am born again, I am a new creature, I have God's Spirit in me, I'm connected to God, His Spirit and my spirit has become one. All things old are passed away, all things have become new. Why am I not experiencing eternal life, but why am I still experiencing death? प्रेज गॉड. भयण अशें म्हणटा की जेन्ना ही कूड तेजे भितर हो आत्मो जियेता आनी ह्या आत्म्यान पवित्र आत्मो आसा
आणि ह्या पवित्र आत्म्यान सगळे बरेपण आसा. ह्या पवित्र आत्म्यान हो आमचो पॉवर हाऊस सगळे त्याच्या भितर आसा. नाजाल्यार आमी ते कित्याक अनुभवना? हे सगळे हेच्या भितर आत्म्या भितर चेंज जाल्ले आसा. ह्या आत्म्या भितर तर चेंज जाला नाल्यार हे कुडीन आमी कित्याक अनुभवना? हो देवाचो प्रश्न, हो भयणीचो प्रश्न आसा. Praise the Lord. Hallelujah. Because the Bible says that, can you put Romans 8, 4 and 5? Fifth verse. Can you put the other translation? For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. To be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. प्रेज गॉड. भाव भयणांनो, जेन्ना आमी नवी रचना जाता, चेंजीस खंय जाता भाव भयणांनो? ह्या आत्म्यान चेंजीस जाता. हांगर चेंजीस जाल्या. ते कुडीन चेंजीस जावंक भाव भयणांनो. कूड ती तशीच आसा. कुडीन चेंजीस जावंक ना म्हणून आमी ते चेंजीस थंय पळयना. हांगर चेंजीस जाल्या. हांगर आमी कंप्लीट आसा. आनी कंप्लीट आसा कित्याक म्हाजो आत्मो आनी पवित्र आत्मो आतां एक जाल्लो आसा. कूड तशीच आसा. आनी हे कुडीक कांय चेंज जावंक ना जेन्ना आमी नवी रचना जाता पळय तेन्ना. ही कूड तशीच उरली. कित्याक देवाक हांगर फोकस आसा देवाचो. हे आत्म्याचेर देवाचो फोकस, कुडीचेर देवाचो फोकस ना. आनी तेका लागून ही कूड कशी चिंता, तेका लागून आमी तर कार्नली मायंडेड म्हणजे ह्या संवसारीक वस्तूंचेर आमची नदर आसा आनी ह्या संवसारीक वस्तू प्रमाणे आमी जियेता, नाजाल्यार आमकां मरण येता. प्रेज गॉड. आनी आमी आत्म्यान तर जियेता नाल्यार आत्मीक आमी जाता आनी आत्मीक म्हणून आमी चलता. देवाचेर आमचो फोकस आसता आनी जो देव पळयता ते आमच्या आत्म्यान आमी तेंच पळयता. हो संवसार कितें दाखोवंक सोदता ते आमी पळयना, कित्याक आतां आमी आत्मीक जाल्ले आसा. आनी हो आमचो आत्मो आमकां देव कितें दाखोवंक सोदता, आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी आमकां देव कितें दाखयता ते आमी आमच्या ह्या नॅचरल दोळ्यांनी आमी पळयता. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. Now, who is a carnal person? What is the meaning of the word carnal? संवसारी मनीस कोण? भयणी सांगता संवसारी मनीस म्हणजे कोण? संवसारी मनीस म्हणजे कोण? संवसाराची चिंतना आसान तो मनीस कोण? A carnal person is a person whose thinking is governed by his senses. आनी जो आमच्या केंद्रांचेर आमी जी नियाळ करता आनी आमचे सेन्सिसा प्रमाणे केंद्रा प्रमाणे आमी जियेता, ती जावन आसा हे कार्नली मायंडेड. Even though I'm born again, I have God's Spirit in me, I'm a new creature, everything old is gone, everything has become new. In my spirit, as we saw already, the soul is the one that makes the decision. The soul is the one that makes the choice, not the spirit, the soul. But if the soul is carnally minded, a carnal minded means when a person makes decision, when a person's thinking is governed by according to what he could see,
hear, smell, and touch. If I am a person whose thinking, whose mind is governed by my human senses, five senses, then even though I am born again, I have God's Spirit in me, I'm a new creature, I'm still experiencing death instead of experiencing God's life. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. भाव भयणानो आमची गोंयांत आमी दोर्या पळयल्या आनी हांव पणजे काम करता. भरती तर आसा नाजाल्यार पावस तर खूब पडलो नाल्यार उदीक भायर वचना आनी पणजे फ्लडेड जाता. हांगर कितें जाता, हो ओतमो हो आमच्या ओतम्याचें मोन हें आनी ही जावन आसा कूड. ही भरती येयल्या उपरांत ही कितें करता, एकाचें इन्फॉर्मेशन दिता तें आयकता. कित्याक हेचे वचोन सुबेज जाला आनी हांगर सुक्ती येयल्या. हांगर सुक्ती येयल्या म्हणटकच कितें जाला, हेजें आयकना आनी हे कुडीचे सुबेज आयकता. तो जावन आसा कार्नली मायंडेड. जेन्ना कुडीचे आयकपाक लागले तेन्ना आमी कार्नली मायंडेड. जेन्ना आमी ओतम्याचे आयकपाक लागले, वी आर स्पिरिच्युअली मायंडेड. प्रेज गॉड. Praise the Lord. Hallelujah. So, as long as my thinking is governed by my senses, I will never experience that life of God, eternal life. I will never experience the new life that God has given. But when my thinking is going to be governed with the Spirit, how do I know what is in the Spirit? The written word of God is the mirror that shows me how I am, who I am. It shows my identity. And when my thinking is going to be aligned with what the written word of God says, that's when when this mind is not making decision based on the emotions, but when this mind is making decision based on the written word of God, that's when I begin. The scripture says to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. That's when I begin to experience that life and peace only when I am spiritually minded. Praise God. प्रेज गॉड. आता एक एग्जाम्पल दिता हांव. समज उदकाची टाकी हांगर आसा. उदकाची टाकी हांगर आसा. हांगरल्यान डायरेक्ट हांगर उदीक येता. पूण हांगर मोदें एक वाल आसा. मोदें वाल आसा म्हणटकच हांगरलें उदीक फुडें वचना जो मेरेन हांव हो वाल चालू करिना. देव आमच्या ओतम्या लागीं उलयता आनी जेन्ना देव आमच्या ओतम्या लागीं उलयता आनी हांगर आमचें मन आसा, मनाचो तर हांवें वाल बंद करून दवरलेलो आसा नाल्यार ओतमो उलयता ते आयकना. तेका लागोन हो वाल आमचो ओपन आसपाक जाय. हो जेन्ना वाल ओपन केलोय, जेन्ना ओतमो आनी तुजें मन एक जातले, 2 against 1, victory is for the 2. तेका लागोन भावा भयणानो, म्हाजें ओतमो आनी म्हाजें मन दोगूय एक जावपाक जाय. आनी जेन्ना ओतमो आनी मन एक जातले तेन्ना आमी देवाच्या बरेपणान आमी जियेतले. आमी देवाचे उतर आमचो एक आरसो करतले आनी ह्या आरशान आमी पळयतले आनी आमकां कितें आमच्या लायफान चेंजीस करपाक जाय ते देवाच्या उतरा प्रमाणे आमच्या लायफान आमी चेंजीस करतले. आनी हे चेंजीस जेन्ना आमी करता, कित्याक हे देवाचे उतर जावन आसा आनी हे ओतमीक खाण जावन आसा. हे देवाचे उतर जे तुका सांगता तितके तुज्या लायफान घडोवन येतले. कित्याक देवाचे उतर जावन आसा एक करार आनी देवाचे उतर अशें म्हणटा, हो करार आपूण केन्ना तोडचो ना. म्हाज्या तोंडांतले तर उतर भायर गेला, हांव ते परत घेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. तेका लागोन भावा भयणानो, आमी जियेता तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवपाक जाय.
मॅथ्यू 4:4 अशें म्हणटा, मॅन शाल नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दॅट कम्स आउट फ्रॉम द माउथ ऑफ गॉड. देवाचें उतर इम्पॉर्टंट. देवाचें उतर डेली खावपाकूच जाय. दिसाक आमी 2दां जेवता, घोडेक 2दां आमी च्यावूय पियेता. आनी गोंयकारां चड करून च्याव पियेतातूच, कित्याक आमकां संवय आसा ती. कुडीची बरी आमी वेवस्था करता, पूण आमकां खबर ना ही कूड ही जमनीन वयतली. आनी ओतमो तुजो इम्पॉर्टंट जावन आसा भावा भयणानो. आनी ओतम्याचेर आमचो जोबोर नियाळ ना. आनी ह्या ओतम्याचेर आमी नियाळ करूंक जाय. कित्याक तुका तो देवा लागीं उलोवंक जाय जाल्यार ओतम्यानूच उलोवंक शकता. कुडीन तूं देवा लागीं उलोवंक शकना. ताका लागून देवाचें उतर आमी डेली खावपाक जाय. आनी डेली खावपाक जाय कित्याक भावा भयणानो? कित्याक देवाची मांडणी कितें आहा ती देवाच्या उतरान बरयलेली आसा. जायत्या टायम आमी मागणें करता भावा भयणानो, आनी आमचें मागणें कितें जावन आसा? तुमी नॉर्मली तुमच्या लायफान पळयात भावा भयणानो, आमी कितें मागता हांव देवा लागीं? देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी मागता, काय देवाकूच आमी बांवसर घालता, काय परत काडटा आनी देवाच्याच बोलान आमी आमचो आमी रॅकेट घेता आनी पुत्तून देवाच्याच कोटान आमी बोल घालता. देवान तुका सगळ्या बेसावांनी भरलेलें आसा. तुका जाय पळय तें तुज्या ओतम्यान घातलेलें आसा. आनी 2 वेती पयस तुजी सगळी गेरेजकाय आसा भावा भयणानो. जेन्ना तूं पवित्र ओतम्यान जेवपाक लागले, हांव तुका गॅरंटी दिता, कित्याक हें म्हाज्या लायफान हांवें अनुभवलां. जेन्ना पवित्र ओतम्यान तूं जेवपाक लागले, सुबाम बेसावां जी देवान तुजे भितर घातलेली आसात, 2 वेती पयस. आनी आमी सगळ्याक भोंवतात भावा भयणानो देवाचें बेसांव सोदपाक. 2 वेती पयसूच आहा. इतके लागीं आहा तें आमकां खबर ना. खबर कित्याक ना? कित्याक देवाची उतराची आमकां जाणवाय. आनी देवाचें उतर अशें म्हणटा, म्हाजो लोक म्हाजी जाणवाय, म्हाज्या उतराची जाणवाय ना म्हणून शेळल्या. ताका लागून भावा भयणानो ह्या देवाच्या उतराची जाणवाय आमकां आसपाक जाय. परत सांगता, हांव सुबेज शिकलेलो ना, म्हाका व्हडलें शिक्षण ना, पूण म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो आसा. तेणेन हो बायबल बरयलेलो आसा आनी म्हाका हांगर देवाचें उतर दिवपाक कित्याक डिफिकल्टी आसतली. अशें तर सगळ्या मनशांनी चिंतलें. म्हाज्या भितर पवित्र आत्मो जो जियेता, ह्या पवित्र आत्म्यान हो बायबल बरयलेलो आसा. आनी हांव सदांच अशें म्हणटा, द बायबल इज अ बूक रिटन बाय गॉड थ्रू मॅन. देवान बरयलेलें हें उतर जावन आसा भावा भयणानो. देवान बरयलां हें उतर. ताका लागून देव म्हणटा, म्हाजें उतर एकदां भायर गेलें हांव तें परत घेयना. आनीक तुका कोण गॅरंटी दिता? देवाचें उतर घे आनी देवाशीन वच. देवा तुवें ह्या तुज्या उतरान बरयलाय. आनी ब्रदर आमकां सदांच हो एग्जाम्पल दिता. एक लॉन्ड्री वाल्याशीन तो तुवें तुजी कापडां दिली आनी तुका ती परत हाडपाक जाय, नाजाल्यार तुवें तुज्या शेजाराक धाडलय, नाजाल्यार तुज्या घोवाक धाडलय, आनी तुवें त्या लॉन्ड्री वाल्याक सांगलें म्हाका दी म्हणून, तो दिवचो ना. कित्याक तुजेशीन रिसीट आसपाक जाय. देवाचें उतर जावन आसा हें रिसीट भावा भयणानो. देवाचें उतर जावन आसा हें रिसीट. हो रिसीट घे आनी बापा लागीं वच आनी म्हूण ह्या उतरान बरयलेलें आसा, हांव तेजेर सोत मानता आनी तें म्हाजें जावन आसा आनी तें तुजेंच जाता. ताका लागून भावा भयणानो आमी मागणें कितें करता? आमचें चुकलां मागणें करपाक. आमी मागणें करता हांव देवाचें उतर नासतना. लॉन्ड्री वाल्याच्यान कोणाकूय धाडलय म्हणून लॉन्ड्री वालो आयकचो ना. ताका रिसीट जाय. तूं रिसीट दाखय देवाच्या उतराचो आनी देवाक सांग, जेजू तुजें उतर म्हणटा तुज्या गायांनी हांव बरो जाला. जेजू तुजें उतर घे.
तुझे उतर जावन आसा साशणीक, हांव सोत मानता आनी म्हाज्या आंगान ही पेकोणी दिल्या म्हणून तुका अर्घ आनी महिमा दिता. त्याच वेळार भावा भयणांनो तुका ही पेकोणी मेळता. काल काल हांव हांगोल्ल्यान गेल्या उपरांत म्हाका एक फोन येयलो आनी जेन्ना हो फोन येयल्या उपरांत हांव हे भयणीक मिनिस्टर करतालो, ती म्हणूंक लागली म्हाजी मामी मातशी बरी ना. म्हणटकच हांवें तिका जबर कांय सांगोंक ना, कित्याक जेजूच्या उतरांत ती आसा. फकत हांवें तिका उगडास केलो देवाच्या उतराचो, मन रिन्यू केलें. देवाचें उतर म्हणटा, देवाचें उतर तर म्हणटा, नाल्यार ताका गोड दवर, त्या उतराक गोड दवर आनी राव. तुजे कुडीन कितें जाता तेका गोड दवरिनाकाय, देवाच्या उतराक गोड दवर आनी राव. आनी दुसऱ्या मिनटाक हांव उलयता उलयता ती म्हणोंक लागली, ब्रदर हांवें मागणें केल्या उपरांत परत हांव ते भयणी लागीं उलोवपाक लागलो. तिची माय आपणाचें काम करूंक लागली, खाल्ली जेयली आनी येयली आनी मागीर परत फोन घेतलो आनी म्हणोंक लागली, ब्रदर हांव सारकी बरी जाली. 5 मिनटांनी भावा भयणांनो, 5 मिनटांनी तूं तुजें मन रिन्यू करता. ताका लागून देवाचें उतर डेली खावपाक जाय. कित्याक आमी हो स्क्रिप्चर परत परत म्हणटा? आमच्या मनाक रिन्यू करपाक, आमच्या मनान तें उतर घालपाक, तें रिकपाक जाय. एक आमच्या आंगार तर आमी एक टॅटू घातलो, तो टॅटू वचना भावा भयणांनो. टॅटू घालता तो परमनंट. देवाचें उतर परमनंट आमच्या काळजांत कित्याक जायना? कित्याक जायना भावा भयणांनो? नियाळ करुया. देवाचें उतर आमच्या काळजान आमी घालता, आमी रितीरेक येता, देवाचें उतर आयकता, घराक गेल्या उपरांत आमची ती बी कित्याक काडून वत्ता सोयता. तेन्ना लू म्हणटा आनी प्रेज द लॉर्ड. सोयतान मागीर आंगरूच बसता, ती बी काडटा आनी वयता. प्रेज द लॉर्ड तुवें मोठ्यान म्हटलें म्हणटोर तो आंगोल्लो शू जाता, ताका हांगर बसपाक जायना. जेन्ना जेजू 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 म्हटलें तेजे कानान आयकपाक जायना हें उतर भावा भयणांनो. ताका लागून कोण हांगर प्रीच करता तेजेर ना, हांगर कोण उबो आहा तेजेर ना तें. तूं प्रेज द लॉर्ड म्हाका म्हणना, हांव तुमचो लॉर्ड न्हू. जेन्ना तूं प्रेज द लॉर्ड म्हणटाय, तूं देवाक उलो मारताय. तूं बसलाय, तूं म्हाका पळयताय जायत, पूण तूं देवाक उलो मारताय आनी म्हणटाय, देवा तुका हांव अर्घ आनी महिमा दिता. आयज तुवें म्हाका हें उतर आयकपाक हांगर हाडलाय आनी ह्या उतरा उदेशी म्हाजी नवसरणी जाता. आनी ताका लागून भावा भयणांनो, देवाचें उतर हें डेली खावपाक गरज आसा. आमी शेळल्या कित्याक आमचो विश्वास देवाच्या उतराचेर उणो उणो जायत वयता. पवित्र आत्मो आमच्या भितर जियेता भावा भयणांनो. आनी हांव पवित्र आत्म्याचो एकदम हांव मोग करता. आनी ह्या पवित्र आत्म्यान म्हाका जायत्यो म्हाज्या लायफान मिलाग्री दाखयल्या. मंड्या दीस अशें जालें की ब्रदराची ट्रेन लेट जाली, पापाची ट्रेन लेट जाली आनी ट्रेन लेट जाली म्हणटकच म्हाका मंड्या दीस म्हाका सपन पडलें की फोण्या हांव देवाचें उतर परगट करतलो म्हणून. आतां हांव त्या पोस्टरानूय ना म्हणून म्हाका कोणेन कांय सांगोंक ना, पूण पवित्र आत्मा येता आनी म्हाका सांगता की तूं फाल्यां थंयसर तूं देवाचें उतर परगट करतलें म्हणून. सिस्टर कोरीन ओमानांगसान मंड्या दिसूच गोंया पावल्या. ती म्हाका फोन करता आनी हांव ताका सांगता म्हाका अशें सपन पडलां आनी ती म्हणटा आमेन. 5 मिनटांनी म्हाका सिस्टर सिमित्रा म्हाजेशीं चॅट करता आनी म्हणटा, ब्रदर थँक्यू तुका सगल्यांक तुवें पोस्टर शेअर केलोय. आनी हांव तिकाय सांगता म्हाका अशें सपन पडलां की हांव थंयसर देवाचें उतर परगट करता. 10:30 सिस्टर सिमित्रा म्हाका परत फोन करता आनी म्हाका सांगता तूं थंयसर देवाचें उतर परगट कर, कित्याक
पापा थोडो लेट येवपाचो आहा, तेजी ट्रेन डिले जाल्या आनी अशेंच घडलें भावा भयणा. पवित्र आत्म्यान एक दीस पयलें म्हाका सांगलें. कित्याक सांगलें भावा भयणांनो, जेन्ना तूं पवित्र आत्म्याचेर जियेता, जेन्ना पवित्र आत्म्याक तूं डेली पवित्र आत्म्याशीन मागणें करता, हांव सदांच अशें म्हणटा, पवित्र आत्म्या हांव न्हिदोंक वयता, पूण तूं म्हाजेशीन उलोवपाचो बंद जायना काय, तूं म्हाजेशीन उलयत राव. आनी हें आमी मागणें करपाक जाय. न्हिदोंक गेली म्हणोन आमचो आत्मो न्हिदना. आत्मो न्हिदलो त्या दिसा वयर वचपाची टिकेट. आमी वयर वयतले हांव त्या दिसा. आत्मो आमचो न्हिदना भावा भयणांनो. ताका लागून आत्म्यांक आमी लावया न्हू कामाक. आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक हा. हांव सांगता न्हिदोंक वयच्या पयलीं, पवित्र आत्म्या म्हाजेशी न्हिदताना तूं उलय. आनी सकाळीं उठ्ठा पळय तेन्ना डिवायन थॉट, तुजे फुडें कितें जातलें तो तुका सांगता. आयच्या दिसाक तुजे कितें प्रोग्राम आहा तो तुका सांगता. म्हाका एक दीस आदीं सांगलो, ब्रदराची ट्रेन लेट हा, तूं देवाचें उतर परगट करतलें म्हणोन. म्हाका खबर नासली, पूण पवित्र आत्म्यान सांगलें, तशें घडलें. त्या दिसा हांव गेलो आनी फोंड्या देवाच्या उतरान प्रीच केलें. उलो मारलो ना जाल्यार तुका पवित्र आत्मो पावचो ना अशें नात. देव तो आमच्या भितर जियेता तो देव. देव चड पयस ना भावा भयणांनो. सिस्टरीन आतां आमकां सांगला, सिस्टर जोसलिनान आतां आमकां सांगला की नव्या करारान पवित्र आत्मा आमच्या भितर येवन रावता. पोन्न्या करारान आमी वयर पळयताले हांव, नव्या करारान हांगरूच पळय, तुज्या भितरूच आसा. इतको लागीं आसा ताका तूं उलो मारिनाय भावा भयणांनो. शेजाऱ्यांक वचोन सांगताय कितें घडलां पळय तें, आनीक खंय वयताय आनीक कोणाक कितें गजाली सांगताय. पवित्र आत्म्यांक सांगपाची सोय करात भावा भयणांनो. पवित्र आत्म्याशीन उलोवपाची सोय करा. पवित्र आत्म्याशीन जेन्ना तुमी उलोवपाची सोय करतले, तेन्ना तुमी पळयतले तुमच्या लायफान कितक्यो चेंजीस जाता पळय. हे म्हाज्या लायफान घडलां म्हणून हांव भावा भयणांनो तुमकां सांगता. आनी म्हाका कोण वळखना तेंकां सांगता हांव बाय प्रोफेशन पुलीस. आतां पुलीस म्हटल्या म्हणटच तुमकां कळटा की मनीस कसो आसतलो पळय तो. पुलिसाचें काम कितकें बरें न्हू. थंयसर एक म्हें उतर आसना, सगळीं साफ उतरां उलयता थंयसर. कोण म्हाका फोन करता तो म्हणटा, अरे कितें रे तुमचो कानेर, कसलीं उतरां रे तुमचे उलयता. पूण तुवें रावपाक जाय. आनी त्या सिट्युएशनान तुवें तुजे हे फिजिकल कान आहा ते बंद करपाक जाय आनी आत्मीक कान तुज्या भितर आसा ते चालू करपाक. इम्पॉसिबल न्हू भावा भयणांनो. इम्पॉसिबल ह्या संवसारान कांयच ना. ह्या संवसारान इम्पॉसिबल म्हणटा तें कांयच ना. कित्याक तुज्या भितर पवित्र आत्मा जियेता, तो जावन आसा देव. आनी तुजो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाला म्हणून तुका इम्पॉसिबल कांयच ना. जेन्ना तुज्या आंगान भितर कॉन्फिडन्स लेवल वाडटले, आनी हांव सदांच अशें म्हणटा, मरच्या पयलीं हांव ह्या संवसारान वयच्या पयलीं एका तरी मेल्ल्या मनशाक जितो केल्या बगर हांव मरोन वयचो. कित्याक लागून म्हणटा भावा भयणांनो, हांव म्हाज्या कॉन्फिडन्सान म्हणना. हांव म्हणना म्हाजेशीन तकली दुखता ती सारकी करूंक जावची ना. पूण पवित्र आत्मा म्हाज्या भितर जियेता. तेणेन मेल्ल्या जेजूक जिवंत केलो आनी तो आत्मा म्हाज्या भितर जियेता. नाजाल्यार तें काम त्या दिसा जाल्लें तें आयज म्हाज्या भितर काम जावंक शकता. आनी तुज्या आंगाचेर जी भासावणी तूं उलयताय, तुज्या आंगाचेर जी भासावणी ती उलयताय, ती तुका मेवतली भावा भयणांनो.
तुज्या आंगाचेर जी भासावणी तूं उलयताय ती तुका मेवतली. हांव म्हाज्या आंगाचेर भासावणी उलयतालो तेही. हांव ब्रदर जॉन्सनाक अरावंड 2003 सान फॉलो करता आनी देवाचें उतर हांव आयकतालो. आनी जेन्ना न्यू क्रिएशन होम जालें थंयसरूय हांव वयतालो. पूण पॅसीव म्हणजे कितें? आयकप घरा यो. पूण जेन्ना आयकतालो ते भितर वचोन रोमताले. ते फुकट वसोंक ना भावा भयणानो. हांव एक्टीव नासलो, पॅसीव आसलो, पूण भितर ती बी म्हाज्या भितर आसली. आनी जेन्ना हांव हे जेरेमायाच्या पुस्तकाचेर हांव जेन्ना वाचतालो तेन्ना देवान जेरेमायाक म्हटलें तूं वच आनी आपणाचें उतर परगट कर. आनी जेरेमायान ताका म्हटलें की हांव कसो परगट करूं. आनी देवान म्हटलें तुज्या तोंडान हांव उतरां घालतलो. आनी ही भासावणी हांव म्हाजेरूच उलोवंक लागलो. हांव एवरीडे म्हणोंक लागलो, तुवें तर जेरेमायाक म्हटलाय नाल्यार तुवें रेमणाकूय म्हटलाय, तुज्या तोंडान हांव उतरां घालतलो. भाव भयणानो, हांव अशेंय म्हणटा म्हाज्या लायफाचेर, आय विल नॉट डाय एंड आय विल लिव एंड आय शॅल प्रोक्लेम द वंडर्स ऑफ गॉड. हांव म्हाज्या जिवाचेर जी भासावणी उलयता ही म्हाका मेवतली कित्याक भावा भयणानो? देवाचें उतर. देवान कितें म्हटलें? म्हाजें उतर घे, म्हाजेशीन यो आनी तूं मागताय तें तुका मेवतलें. संवसारी वस्तू तुका मेवतल्यो जेन्ना तूं देवाक पयलो जागो दी तुज्या लायफान. सगळ्याहून व्हडतो जागो भावा भयणानो आमी देवाक दिवपाक जाय. जेन्ना देवाक आमी व्हडतो जागो दितलो तुका मागता तें मेवता. कित्याक संवसारी मागणी आसची ना मागीर तुजी. कित्याक तुजें कनेक्शन देवा वांगडा आसा. जेन्ना तुजें कनेक्शन देवा वांगडा आसा तेन्ना तूं मागताय पळय तें अकॉर्डिंग टू देवाच्या उतरा प्रमाणेच आसता. ताका लागून भावा भयणानो जेजू क्रिस्तान आमी रावपाक जाय. नव्या कराराची क्रिस्तांवां आमी. आमचे भितर कांयच उणें ना. पवित्र आत्म्यान आमकां सगळे जेजून पवित्र आत्म्यान सगळे भरलेले आसा. गॅलेशियन 5:22-23 fruits of the Holy Spirit. 1 Corinthians 12:7-11 gifts of the Holy Spirit. कितें उणें आहा? कितें उणें आहा भावा भयणानो आमच्या भितर? देव म्हणटा मिलाप करपाचो आत्मो तुज्या भितर हांवें घातलेलो आहा. पेखोवणी दिवपाचो आत्मो हांवें तुज्या भितर घातलेलो आहा. अन्न भाशेनी उलोवपाचो आत्मो तुज्या भितर घातलेलो आहा. पूण भावा भयणानो आमी हे सगळे आहा आमच्या भितर. आमी कितकी जाणा हे आमी उजार करता. कोणेन तुका गिफ्ट दिलो आनी हो तुवें गिफ्ट काडलोय आनी कबडीन दवरलोय नाजाल्यार ताचो फायदो कितें? ज्या दिसा तो कबडील्लो काडटले आनी उजार करतले तेन्ना तुका फायदो जातलो. आमकां देवान सगळें दिल्लें आहा आनी ही आमची कबड, ही कूड जावन आसा आमची कबड. हांगर सगळें भितर आहा. उलो मार, पवित्र आत्म्यांक सांग म्हाका अणभवपाक जाय. तुजी णव फळां, तुजे 9 गिफ्ट हे म्हाका अणभवपाक जाय. आनी जेन्ना तूं उलो मारतले तेन्ना कोण सांगा म्हाका हांगर पवित्र आत्म्यांक तर उलो मारलाय आनी पवित्र आत्मो तुका दिवचो ना पळय. कित्याक देवान सांगलें, जेजून सांगलें. आनी जेजून सांगलें की आपूण बापाय लागीं वयता आनी तुमकां एक पवित्र आत्मो धाडटा. हो पवित्र आत्मो आमकां कित्याक धाडला भावा भयणानो? ह्या पवित्र आत्म्यान आमी चलपाक. ह्या पवित्र आत्म्यान जेन्ना आमी चलतले तेन्ना ही संवसाराची वाट सोंपी जातली. नाल्यार कोश्ट आमकां खूब येतले. हांव म्हणना कोश्ट आमच्या लायफान आसचे ना, पूण कोश्टांचेर जैत व्हरपाक हो पवित्र आत्मो तुमकां आदार दितलो भावा भयणानो. क्रिस्तांवांक कोश्ट आसचे ना म्हणून आमकां कोणेन सांगलेलें ना.
वयल्यान घोडेक सुबेज आसत. देवाचो पाटलावदार म्हणून तुका सुबेज कोश्ट आसत. पूण कोश्टांक पळोवपाची गरज ना. आमचो जेजू कोश्टलो. तेजे तर कोश्ट आमी तर चिंतीत नाजाल्यार क्रिस्तांवपण खूब पयस दिसता. पूण तो कोश्टलो तुवें कोश्टोंक जायना म्हणून. आनी तेच्या कोश्टांनी आमी जियोवपाक जाय. तेच्या मोगान आमी जियोवपाक जाय. आनी तेजो मोग ह्या पवित्र आत्म्यान ताणें आमच्या भितर घातलेलो आसा. ह्या मोगाक आमी उलो मारपाक जाय. भाव भयणांनो, हुंची आतां समज एक बरी घोव बायलां आहात आनी ही घोव बायलां मोगान जियेतात. नाजाल्यार तेंची एकामेका बारी उलोवप कितकें आसता. एकामेकाक सगळें आपणाचें सांगतात. कितें आमच्या लायफान त्रास येता, कितें आमच्या लायफान प्रॉब्लम आसा, आमी हे आमचे बायलेक नाल्यार घोवाक सांगता. कित्याक एकामेकाच्या मोगान ती जियेता. तसोच पवित्र आत्मा आमच्या भितर जियेता. ह्या पवित्र आत्म्यांक पयलें सांग. पयलें ह्या पवित्र आत्म्यांक सांग, हो तुजो सगळ्याहून व्हरतो इश्ट. आनी हो इश्ट तुज्या भितर काम करपाक येयल्लो आसा भाव भयणांनो. आनी हांव ह्या पवित्र आत्म्याचेर सदांच उलयतां. देवाचें उतर उलयना अशें ना, पूण हांवें अणभवलां तें तुमकांय अणभवपाक जाय म्हणून हांव सांगतां. पवित्र आत्म्यान तो तूं जियेशी ह्या संवसारान चलपाक खूब तुका सोंपें जातलें. Matthew 4:1 अशें म्हणटा, Jesus was led in the wilderness by the Spirit of God to be tempted by Satan. जेजू पवित्र आत्म्यान हो संवसार चल्लो. जेजू जो आत्म्यान देव आहलो, कुडीन मनीस आहलो, तो ह्या संवसारान जेन्ना चल्लो तेन्ना पवित्र आत्म्यान चल्लो. आमी भाव भयणांनो ह्या पवित्र आत्म्यान चलपाक जाय कंपल्सरी. Important, most important is to walk and to be led by the Holy Spirit. Very, very important to be led by the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.